आणि मुख्य एक गोष्ट आशिल्ली 18-19 वर्साच्या सालागृतां ऑडिट इयर आशिल्ली पळय त्या वर्सागृतां तर डेअरीक जवळ जवळ 2.5 कोटी सुमार फायदो जाल्लो आसा आणि तसोच कॅटल फिडाचेरय बी तो कॅटल फीड प्लांट आसा पळय ताचेरय बी जवळ जवळ 1 कोटी 80 लाख फायदो जाल्लो आसा. इयर खंयचे 18-19 18-19 ह्या साला करता 1 कोटी 86 लाख आणि तातूंतल्यान आमकां खूब आनंद जाता की गोवा डेअरी मार्फत जवळ जवळ आमी 1 कोटी रुपया पेट्रोनेज फंड म्हणून आमी सगळे आमचे दूधकार भाव वाडटले आणि जवळ जवळ 5.5 लाख सुमार आमी डिविडंड दितले. ही एक 5.5 लाख सुमार डिविडंड दितले. सकाळी सुरू जाल्ली आमसभा दीसभर चल्ली. कितें चल्ला ताचो अदमास घेतले म्हळ्यार मिडियाक मात भितर एंट्री दिली ना. आमसभे उपरांत मिडियान सोसायटींच्या अध्यक्षांक गाठले. कांय जाण म्हणटा डेअरीचो कारभार खंय जाग्यार येता, कांय जाण बॅलन्स शीट आदले राती मेळ्ळे म्हूण बेजार, कांय जाण दुधाचो खप पडला म्हूण. आणि आयिल्लो प्रत्येक सोसायटीचो मेंबर हो त्या बाबतींत सॅटिस्फाय जावन गेला. आणि डेअरीची वाटचाल जी आसा ही डेअरीची वाटचाल एक बऱ्या हेणे हळू चलपाक लागल्या. म्हणजे आज आमी जे पळयता आसात ताचें एक समाधान आमकां दिसपाक लागला की ही डेअरी एक बऱ्या हातूंतल्यान चलपाक लागल्या. सेल कसं कितें आसा सेलाच्या बाबतींत जर आमी आतां तोय विशय घेतिल्लो की सेल जो आसा तो कमी कित्याक जालो, वाडपा खातीर कितें करपाक जाय. कित्याक जनरल बॉडी ही अशी आसा की आमी जी कितें सजेशन्स करतात ही सजेशन्स तांणी इम्प्लिमेंट करप थंय बसून आनी ते इम्प्लिमेंट जाता काय ना हाचेर आमी एक वॉच दवरप. म्हणजे त्या पद्दतीचो आतां वॉच आमकां दवरचो पडटलो. विशय खूब आशिल्ले फाटले रिगार्डींग डिस्क्वॉलिफायड डायरेक्टर्स डिस्क्वॉलिफायड हय पूण आमकां सोसायटी वयल्यान डिस्क्वॉलिफाय करून ना न्हू. ही मिटींग चॅरमनाची, हय ही मिटींग डायरेक्टरांची न्हू. डायरेक्टर म्हूण हांव उबो रावना. आय हॅव नो रायट बट एज अ चेअरमन टील आय एम रिमूव्ड एज अ डायरेक्ट चेअरमन दे कॅनॉट रिमूव मी ऑब्जेक्ट मी टू कम. करपाची गरज आहा न्हू. इलेक्शन ना जर बोर्ड घेवंक जाल्यार फाल्यां केन्ना अशी जावं शकता की जी शुगर फॅक्टरी परिस्थिती जाल्या ती गोवा डेअरीची परिस्थिती जावं शकता अशें आमकां मनाक आमच्या दिसता. आतां ठराव कितें जाला, ठराव कितें घेतला तुमी आतां? विशय ते आसले ते एकय सारको नासलो. ते एकय सारको नासलो म्हणजे जे रेजिस्ट्रेशन त्यांनी धाडलेले तेजे तेंचे इवन सिग्नेचर सुद्दां नासली. अहवाल मेळ्ळेले तुमकां सगळ्यांक? ते अहवाल सुद्दां काल मेळ्ळे. अहवाल काल मेळ्ळे आयज मिटींग आसली राती मेळोन. म्हणजे तेका आमी तेका कितें हें करूं शकना अशी ती परिस्थिती आसा सध्या. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.